बिटवीन आकोय म्हापशां टील होंडा 70 ह्या इतल्या बेल्टाक आमच्याकडे वेटनरी हॉस्पिटल ना. सो त्यामुळे हांव सरकाराचे तेन्ना अभिनंदन करता. आमचे मुख्यमंत्री आमचे सरच तेन्ना मुख्यमंत्री असले की तांच्यांनी मुळगांव हे जागेर जी WRDची जागा असली आणि त्याच्या कडल्यान WRD कडल्यान तांच्यांनी ट्रान्सफर करून वेटनरी हॉस्पिटलाक घेतली. 17,000 जागा घेतली, 17,280 स्क्वेअर मिटर, सर्वे नंबर 203 आणि हांगा हॉस्पिटल बांदपाचें ठरयलें. फावंडेशन स्टोनूय घातलो 2020 आणि हे जे हॉस्पिटल तेन्ना ठरयल्लें हे सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ह्याच्या अंडर हे हॉस्पिटल बांदपाचे 9 कोटी 9.5 कोटी एलोकेटूय जाल्ले. म्हजो पयलो प्रश्न आसा, सरकार खरेंच सिरियस आसा हे हॉस्पिटल बांदपाक? आणि जर सिरियस आसा जाल्यार सरकाराची वॉट आर द म्हणजे एक्शन्स तेंच्यांनी कितें घेतलेले आसा 2020 फावंडेशन स्टोन घालून ते आज पर्यंत? बरी गजाल. त्या खातीर ती जमीन तांच्यांनी दुसऱ्या प्रोजेक्टाक आनी मागची न्ही. बींग अ मेडिकल प्रोफेशन तांच्यांनी ती बाकीच्या म्हणजे आमी जे स्मॉल एनिमल्स आनी बीग एनिमल्स हाच्या खातीर हॉस्पिटल बांदपाचो जो प्रोजेक्ट डिसायड केला तेच हॉस्पिटल ते बांदुया. आमकां एकंदर म्हणजे बिचोली पुराय तालुक्यात तशें पळोवंक वचत जाल्यार लोक कामधेनू ह्योय स्किम्स आनी बाकीची स्मॉल एनिमल्स लोक आजकाल म्हणजे आमी पळयता की डॉग्स आसतले, कॅट्स आसतले, हे खूब मोठ्यापणान लोक काळजी घेतात. थंयसर त्या पूर्ण परिसरात आनीक ना. हांव तांकां सांगता की वेटरनरी डिपार्टमेंट जाता तितके बेगीन एक्सपर्टायट करून जर फंड एलोकेशन करूंकूय नासत जाल्यार PWD बिल्डींग फंड्सांतल्यान हांव स्पेशल प्रोविजन करून तांचे हॉस्पिटल जे आहा पळय जागा घेतलेल्या ते बेगिनात बेगीन सुरू करपाक लायता. हांव तारीख आत्तां सांगूं शकना, बट जाता तितके बेगीन जे आसा पळय न्ही तो प्रोजेक्ट आमी सुरू करून कंप्लिटूय करूंक लायता. म्हणजे ह्या टेन्युअरान जाता तितके जाता तसो म्हणजे 27च्या पयलीं तो प्रोजेक्ट पुराय करपाक लायता. मिनिस्टरांनी फॉलोअप करून तो करून घेवचो.